आरपोरा नागवा पंचायतीच्या सरपंच पदाखातीर शुक्रारा वेंचणूक जाली। सखाराम नायकाची बिनविरोध निवड जाल्या। पंचायत घर आणि फुटबॉल ग्राउंड हे मुखेल प्रकल्प पुराय करून घेवपाक वावुरतलो म्हूण नवनिर्वाचित निवडूक आयिल्लो सरपंच उलयला। आरडीएक्स गोवा खातीर आरपोरेच्यान गौतम शिरोडकार। I have been appointed as a presiding officer to conduct election for the post of Sarpanch of village Panchayat Arpora Nagova. We received only one nomination for the post of Sarpanch from Mr. Sakaram Pundalik Naik, and all 7 members were present for the meeting, and he is elected unopposed for the post of Sarpanch. आज म्हाका इतली खोशी भोगता की म्हाज्या कलिग्सांनी म्हाका सरपंचाचो चान्स दिल्लो आहा आनी हांव आय एम नॉट गोइंग टू पुट दॅट चेअर डावन and I will do my level best to my people, for my Arpora Nagwa people, and I will there for 24 hours in my village. आमचे ऑलमोस्ट सगळी आमच्या एमएलएन कामां केल्ली आहा। आतां उरल्या ती आमचे एक पंचायत घर आणि फुटबॉल ग्राउंड आमकां जावं, हेका हांव ट्राय करतो। फुटबॉल ग्राउंड प्रोजेक्ट जाला आमदाराकडे वयतलो, तेका ट्राय करतो। एक आमचे पंचायत घर आणि आमकां फुटबॉल ग्राउंड, आमच्या आरपोरा नागवान फुटबॉल ग्राउंड ना, सो आय विल ट्राय माय लेवल बेस्ट टू डू दीस वर्क।